बिरेस्तारा गोंय मंत्रिमंडळाची बसका गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल जाली। मुखेलमंत्री बरो नाशिल्ल्यान मंत्रिमंडळाच्यो कांय बसका मुखेलमंत्री पर्रीकाराच्या घरांत जाताल्यो। नव्या वर्सान राज्याचो कारभार मंत्रालयांतल्यान चालू जाला। बिरेस्तारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत वीज, भौशीक बांदकाम, पर्यटन, पंचायत आनी हेर खात्याच्या संबंदीत बसकेंत निर्णय घेतले। पर्यटन थळाचेर सोरो आनी मस्ती करपाचेर बंदी घालपाचो थाराव बसकेंत घेतला, अशी माहिती पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान दिली। जे रजिस्टर करनासतना जे तुजे एजन्सी आसात, जे तुजे ट्रॅव्हल एजंट्स आनी एजन्सी जे हॉटेल बूक करतात, खंयच्या घरान वचून रूम बूक करतात, तो ओयो बियो हात पळय ते आनी ते कस्टमर हाडटात, तांकां आमी अलाउड करचे ना, ते इलिगली ते जे टुरिजमान रजिस्टर जाल्यात हॉटेलां तेजे भितरच तेंच्यांनी बुकींग घेवचें, दुसरे कडेन घेवपाक शकना, कळ्ळें तुका। आनी तें घेयना जाल्यार तेंचेर ऑफेन्स रजिस्टर जातलें, मेन कळ्ळें। दुसरो इशू जो गाजता आमच्या गोंया भितर, जे बिचार सोरो पितात, बॉटल फोडटात, दुसरी जेवणां करतात, उजो घालतात, जेवणां करतात आनी ट्युरिस्टांक त्रास करतात आनी ट्युरिस्ट दुसऱ्याक त्रास करतात, हें जावपाक जायना। खंय तरी शिस्त आसपाक जाय म्हणून हो कायदो आमी केला। जो कोण बॉटल घेवन वयतलो बिचार ह्या ट्युरिस्ट प्लेसाचेर ताका 2000 फायन। आनी जो ग्रूप वायज जे असतात, ग्रूप आनी तेंच्यांनी समज अशें केलें जेवण बिवण हें आनी बॉटल बिटल घेवन जाल्यार तांकां 10,000 फायन आसतले, कळ्ळें तुका। आनी हे पयशे ते दिनात जाल्यार तेंचे ऑफेन्स रजिस्टर जातलें आनी कोर्टा थ्रू तांकां जेली जातली 3 म्हयन्यां खातीर। अशें आमी हो कायदे 2 केल्ले आहात। हेजे इम्प्लिमेंट एसेंब्लीन हो कायदो जातलो आनी गोंया भितर इम्प्लिमेंट जातलें। आमचें इतलेंच दृश्ट आहा की गोंया म्हणटा तें आमचें देवान दिल्ली देण आनी जे आमचे बिचीस आनी जे आमचे चर्चीस देवळां बिवळां तें आमचें स्वर्ग, तें आमकां सांबाळपा जाय। भौशीक बांदकाम खात्यान कितलींशींच वर्सां कंत्राटाचेर काम करपी कामगारांक कायम करपाचो मंत्रिमंडळ बसकेंत निर्णय जाला, अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। इशू अत्यंत म्हत्वाचो म्हणल्यार PWDचे जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स जे आशिल्ले तांकां सोसायटीन घालपाचो एक निर्णय घेतिल्लो आसा। सालेगांव सारक्या 1185 ऑर समथींग 85 ऑर समथींग आनी त्याच प्रमाणे 2-3 सबस्टेशन्स जे आसात ताका नोट दिल्लो आसा। आमचे ST कमिशनर जो आसा ताका 2 वर्सांचे एक्सटेंशन एक्सपोस्ट फॅक्टर हें दिल्लो आसा। आनी त्याच बरोबर बाकीचे इशू आसा सगळे सुरळीत कितें जाल्ले आसात आनी मेजर जे कितें आसा मुखार आनी एक कॅबिनेट आसतलें तातूंत ना इलेक्शनाच्या कॅबिनेटाक कांय येना न्ही। सालिगांव आयिल्लें, सालिगांव एक आसा, तुवेन आसा आनी एक फोंडा ना हय पावर सबस्टेशन। पंचायतीच्या सरपंचाचो आनी जिल्हा पंचायत वांगड्यांचो पगार वाडोवपाचो निर्णय जाला। तशेंच कांय कायद्यांनी बदल करपाची मान्यताय मंत्रिमंडळान दिल्या, अशी माहिती मंत्री विजय सरदेसायन दिल्या। सेंटिनल स्कीम रिट्रोस्पेक्टिवली एक्सेप्ट जाल्या, कंट्रोवर्शियल हय। गोवा पब्लीक हेल्थ अमेंडमेंट बील हाडपाचें डिसिजन केलां, हाजे डिटेल्स तुमी विश्वेता कडेन घेयात। दीनदयाल पंचायत राज इन्फ्रास्ट्रक्चर गोल्डन जुबली स्कीम म्हण ती 2013 आशिल्ली, ती हाडपाची केल्या। एनहान्समेंट ऑफ सॅलरी फॉर विलेज पंचायत मेंबर्स हे आमी डिसिजन घेतलां, आमी ऑलरेडी वाडोवपाचें। सरपंचाक मंथली सॅलरी एक्झिस्टींग आहा 4000, प्रोपोज्ड आहा 6000, डेप्युटी सरपंचाक आहा 3500, प्रोपोज्ड आहा 5250, पंचायत मेंबराक 3000 आहा, आतां प्रोपोज आहा 4500। जिल्हा परिशद आतां आसा अध्यक्षाक 12000, प्रोपोज आहा 18000, उपाध्यक्षाक 11000, प्रोपोज आहा 16500, ZP मेंबराक आहा 10000, प्रोपोज आहा 15000। मागीर एक टुरिजम प्लेसीस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स बील टेबल आयटम हाडिल्लें, हें मातशें शिकपाक जाय एक्स्ट्रा म्हणून फुडले सोमाराक कॅबिनेट मिटींग परती जातली, हय तेन्ना तें आमी घेतलें।
सोलर पॉलिसी आज आमी एक्सेप्ट केल्ली आहा. तातूंत स्पेशल म्हणल्यार डायरेक्ट गव्हर्मेंट इन्सेंटीव आहा सबसिडीचो, जो पयलो लोन हेडाचेर आसतालो, आतां लोन आसचो ना. इट वील बी डायरेक्टली इन्सेंटीव. आनी रूफ टॉप पावर जनरेशन, ताका आमी रेस्को म्हणून नांव दिलां, रिन्युएबल एनर्जी सर्वीस कंपनी. हातूंत तूं रूफ टॉपाचेर घालून यू विल एबल टू सेल पावर. यू मस्ट सेल पावर ड्युरींग प्रायम टायम टू द ग्रीड. मागीर एक दीस इज अ रिट्रोस्पेक्टीव थिंग. एंटरटेनमेंट सोसायटी एज अ इव्हेंट मॅनेजमेंट फॉर ITD हें जाल्लें काम ऑलरेडी. आतां GST एमेंड करपाचो प्रपोजल हो बी जाल्लो, रिट्रोस्पेक्टिवली आमी एक्सेप्ट करता. मागीर गोवा कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्रायब्स एमेंडमेंट बील हें हाडपाचें आमी डिसिजन घेतलें. आनीक एक IT सोल्युशन इन द पावर सेक्टर, ताजो एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिला. लोवस्ट बिडर आहा सिमेंस, ताका कॅबिनेटा फुडें हाडून तें टेंडर दिवपाचें डिसिजन घेतलें. एक्सपेंडिचर सँक्शन आशिल्लो 132 crores 9,32,241 MT 1320932,241. ट्रान्सफॉर्मर फॉर पोंडा आनी कोलवाळे टू तुवें हें मोपा एअरपोर्ट रिलेटेड डिसिजन. सो दॅट्स इट. मायनिंगाचेर बी आनी हेजेर डिस्कशन मायनिंगाचेर बी ना, डिस्कशन ना.